येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. काळी कुडचड्या घरांतल्या 2 सिलिंडरांक उजो. किचनांतल्या सामानाचो गोबर. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घेतली धांव. वाचयली मालमत्ता. किरकोळ जखमी जाल्ली बायल हॉस्पिटलांत घेता उपचार. आंबेले आनी कुठ्ठाळे पंचायतींत भुरग्यांच्यो ग्रामसभा. विद्यार्थीचे जाले सरपंच आनी ग्रामस्थ. चिल्ड्रन्स डेचो उपक्रम. गोंयच्या भुरग्यांक राष्ट्रीय पावंड्यार संद दिवपाचें काम करता बालभवना, सांगले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान. म्हापसा मार्केटाक बुरशेपणाचो रेवाडो. दिवचे पडटा साबार गैरसोयीक तोंड. कोयर उक्ती गटारां, भितरले बुरशेपण. असुरक्षतायेक वाजेल्यात विक्रेते. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या भुरग्यांक राष्ट्रीय पावंड्यार संद दिवपाचें काम बालभवन बरे तरेन करता. भुरग्यांची सर्जनशीलताय वाडोवपाचें काम बालभवन करता. गोंयच्या 50 सेंटरांनी विविध तरांच्यो कृती भुरग्यांक शिकयतात. बालभवनाच्या सगळ्या उपक्रमांक सरकाराचो पुराय तेंको आसा, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. पणजेच्या बालभवनात बालदिन मनयलो. कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हजर आसलो. बालभवनात विविध तरांचे उपक्रम भुरग्यांक शिकयतात. दर वर्सा गोंयच्या 4 भुरग्यांक दिल्लीच्या नॅशनल असेंब्लीन धाडटात. बालभवनाचेर 50 बालभवनाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात भुरगीं दर वर्सा ऍडमिशन घेतात आणि खरोखरच त्यांचे पेरेंट्स हे खूप बऱ्या पद्धतीन बालभवनात गेली म्हणून आमची भुरगीं शिकपाक पावली हे म्हणतात. सातत्यान बालभवनाच्या वतीन आमची भुरगीं चूज करून आमी दिल्ली नॅशनल असेंब्लीकूय धाडटा. ह्याय फावटी आमच्या 4 भुरग्यांचे सिलेक्शन हे नॅशनल असेंब्ली खातीर जाल्ले आसा. देशभरांतली भुरगीं थंयसर येता आनी आपलो परफॉर्मन्स दिता. गोंयभरांतल्या भुरग्यांक राष्ट्रीय लेवलाचेर प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपाचें काम हे बालभवन सातत्यान करीत आयिल्लें आसा. फुडें बालभवनच्या एक्टिविटीक सरकाराच्या वतीन असोच तेंको उरतलो. आनीकूय खूप मोठ्या पद्धतीन एक्टिविटीज वाडोवपाक, बालभवनची सेंटर्स वाडोवपा खातीर सातत्यान आमी परत एकदा हांव सगळ्या पुराय स्टाफ हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. बालभवनचेर जे ग्रामीण लेवलाचेर जे स्टाफ काम करता तांचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. परत एकदा आयच्या चिल्ड्रन्स बाल दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. देव बरें. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. चिल्ड्रन्स डे निमतान साश्टीच्या आंबेली आनी कुठ्ठाळे पंचायतीन शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर खाशेल्यो ग्रामसभा घेतल्यो. ह्या निमतान दोनूय पंचायतीच्या सरपंचान भुरग्यां कडेन उलोवन तांकां मार्गदर्शन केलें. अशे तरेच्यो ग्रामसभा वर्सान वर्स घडोवन हाडपाक जाय अशें ताणें म्हटलें. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा साश्टी आंबेली वाठारांत भुरग्यां खातीर खासा बाल ग्रामसभा घडोवन हाडली. ह्या निमतान भुरग्यांनी उदकाची समस्या, शिक्षण आणि हेर साबार महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. विद्यार्थ्यांनी सांगिल्ले सगळे मुद्दे सचिवान ग्रामसभेत नोंद करचे अशें बीडीओन धाडिल्ल्या प्रतिनिधीन सांगले. तशेंच दर एका पंचायत वाठारांत अशे तरेचे उपक्रम चालीक लावपाक जाय अशेंय ताणें मुखार सांगले. The wells in each ward must be clean and well maintained so that if there is no water supply, the well water can be used. Every year ही ग्रामसभा आसपाक जाय, बाल ग्रामसभा. कित्याक भुरग्यांक कळपाक जाय ही ग्रामसभा कितें जाता, कित्याक भुरगीं येयनाय. सगळी पेरेंट्स दुसरी येतात, व्हडली येतात, सिनियर सिटीजन येतात. आपणाक डिफिकल्टी सांगताय भुरगीं हें कोलें तें कोलें. पूण बाल ग्रामसभा म्हणजे भुरग्यांक डिफिकल्टी आसा ते सांगपाक जाय. लायक स्कूल बसीस, तांचे आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा, स्कूल प्रॉब्लेम्स आसा तें सांगिल्लो. पोर्शन टायमाचेर गावना जाय. आमी जाणाय फाल्यां एग्जाम म्हणल्यार आज पोर्शन गावना जाता.
पोर्शन should complete 5, 15 days or 10 days. So then we work मेळपाक जाय ताका लिसा करपाक. Actually, the Bal Gram Sabha is a very good concept. पळोवपाक गेल्यार many difficulties are faced by the children, but sometimes it is not coming into light or they are not able to express to the concerned authorities. But when they come to the Gram Sabha, at that time they can tell their grievances. And I also would like to request Secretary to note down all the points, and they can put that particular point in GPDB so that that particular points can be implemented. I would like to express my heartfelt gratitude to all the esteemed members of our Panchayat for gathering here today. Your presence is a testament to our shared commitment to the progress and well-being of our village. In important decisions, the members of the Sabha should ensure that the decision would not affect the people of our village, and also the people should accept the ideas and suggestions made by the senior Gram Sabha. Do you agree? Yes, we agree. Bikes, two-wheelers, house maintenance, new house constructions, mobiles for school and college students, bus fare cut for children, senior citizens. मंगळारा चिल्ड्रन डे दिसा निमतान कुठ्ठाळे पंचायतीन भुरग्यां खातीर खासा बाल ग्रामसभा घडोवन हाडली. ह्या निमतान भुरग्यांक आपले प्रस्न मांडपाक पंचायतीन एक माची मेळोवन दिली. सरपंचान बरो आनी वायट स्पर्श कसो वळखप हाजेर चर्चा करत तांचे कडेन संवाद साधलो. तशेंच गरजे वेळार हेल्पलायनीची मजत कशी घेवची हाजी म्हायती दिली. I guess in my career duration, this is my first Gram Sabha that we have held, and we have got a really good response towards it from the villagers of Kortalim. Our Sarpanch, she has also given a talk on good touch and bad touch, which I feel actually it is much needed in today's time, not only for girls, because even for girls and as well as for females also. So we had some, females and male participants also. So they are also aware of certain things. So I feel such initiative should be conducted and such awareness talks should be conducted for the betterment of the society and for children. College is खुशाल कायच for this because our panchayat is celebrating Children's Day. आनीक आयज आमी भुरग्यांक on the mark of Children's Day drawing competition केलोलें in different categories of standard. There was a good response of participation for the first time. Okay, first of all I want to thank the Panchayat for doing this. It was a good opportunity for these children to show up their talents. We are really thankful. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गॅस सिलिंडराक पेट घेतिल्ल्यान कारी मुड्डी कुडचड्याक खवदळ जालो. उज्याक लागून किचनांतले पड्डे जळ्ळे आनी ताका लागून विजेच्या वायरी सयत किचनांतले सामान लासून गेले. उजो आटोवपाक हाडपाक कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाक येस मेळ्ळे. जखमी बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरोन घातल्या. पळयात प्रहार सावर्डेकाराचो रिपोर्ट. एक दनपारां 11 सुमार एक घटना जाली की एक बायल मनशेक गॅसाचे म्हळ्यार किचना भितर अकस्मात गॅसाचे पायप फुटले. एक सिलिंडर आनी गॅस वयर आसलो आनी सकयल एक गॅस जालो. अकस्मात सकल्या गॅसान पेट घेतली सिलिंडरान आनी दोनूय सिलिंडर पेटले. तातूंत भितर चांदवी शेख ही महिला 35 वर्साची जखमी जाली आनी तिका पांयाक हाताक आनी कांय बॉडीच्या पार्टाक भितर जखमी जाली. तिका ताबडतोब काकोडा हॉस्पिटलांत व्हेली, प्रायमरी हेल्थ सेंटराक. तशेंच फायर ब्रिगेड ताबडतोब घटनास्थळार येवन दोनूय सिलिंडराचे नॉब बंद केली. पूण तातूंत भितर फायर स्टेशनान ऑफिसरान सांगले त्या प्रमाणे खूब तातूंत भितर इलेक्ट्रॉनीक जे आयटम आशिल्ले ते अनेक जळ्ळे आनी तातूंत भितर खूब जाणांक लुकसाण जाली. तशी मान आनी कांय जालें ना. मनशाची ताणें ताबडतोब एक्शन घेतलें कारण फायर ब्रिगेडीन ताबडतोब ते पावले कारणान एक मोठें जिवांनी टाळ्ळी. काळा कळटलें की एक जडी ती बायल जळ्ळ्या कारणान आतां कितली तिची रिकवर जातली, कशी रिकवर जातली ते काळा भितर करतली. आनी कुडचडे पुलीस हाजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा. ते व्हडले बर्नर लायले ते आमी रांदताले. ते बर्नराक एक सायड उजो पेटलो आनी तो सिलिंडर लागलो आनी चड उजो येता म्हण हांव कितें केलें बंद केलें. तरी ते कर्टन्स आशिल्ले न्ही
कटना उजो लागलो आणि सगळे 3-3.5 लाख जातले ते किचन कंप्लीट गेले. कारामंडी या रोटरी गार्डनाकडे आमगेले घरा मातशे रांदताले जो आमगेले बायल आनी म्हगेले कजन सिस्टर तेगेले कजन सिस्टर रांदताले ते सिलिंडरांतल्यान उज पेटलो गॅसी उज पेटलो सकल आशिल्लें तें आनी तेन्ना कितें जालें तरी पूण कितें जालें मिसेसान कितें केलें बेगीन बेगीन ते सिलिंडर ऑफ केले. दुसरो सिलिंडर चालू आशिल्लो आज आमगेले बारीक फंक्शन आसा तेका लागून ते 2 सिलिंडर चालू केले सकयल व्हडलो तो बर्नर चालू आशिल्लो ते आतां मिसेस म्हणून हांव मातशें कितें ते चालू करून पळयलें आनी हांव मातशें मशिदीक गेलो आमगेले दनपारां ते नमाज आसता म्हणून आनी इतल्या खंय ते पायपांतल्यान खंय ते पायप उजो पेटलो आनी मागीर सिलिंडरा उजो लागलो म्हणटा ते आनी तरी पूण बेगीन बंद केलें पूण ती मातशी सायड उरली आनी ताका लागून ते एप्रन घातलें ते मातशें हाती मातशी उजो लागला मातशें तोंडा मातशें येयलो ताका आतां मडगांव हॉस्पिटलांत व्हेला व्हडलें. आणि उजोपालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्ली ही पुराय माहिती कशे तरेन घडणूक घडली आणि तांणी ती कशे तरेन हाताळी ताणें सांगला. 10:20 म्हणल्यार एक जावन 20 मिनटांनी सिलिंडर कॉट फायर हे आमकां कॉल आयले कारिमोड्डी कुडचडे. इमिडिएटली कुडचडे फायर स्टेशनान टर्न आवट केलो. आमी जेन्ना कॉल स्पॉटार पावले तेन्ना 2 सिलिंडर किचना भितर जेंकां कंटिन्युअस फ्लेम सरताली भायर कितल्या तरी उजो पेट्टालो. आमचे ड्युटी क्रू तितून भितरले 2 फायर फायटर तुकाराम रेकडा आनी के चंद्रमोहन जे मेळटाले ते फायर एक्सटिंग्विशर भायर काडिल्ले आसा. नंतर आमी किचनाक पळयली की किचनाक खुबशी डॅमेज जाल्ली आसा. सादारण तेजे इलेक्ट्रॉनीक सगळे जे वस्तू आसात किचनाचे फर्निचर आसा बाकीचे सगळे सामान आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा. आमी जो फायर आसा किचनाचो तो एक्सटिंग्विश केल्लो आसा. जे सिलिंडर पेटिल्ले आसा ते सेफली भायर काडून तेही तेंचे फायर ती आमी बंद केल्ली आसा. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे एक लेडी चांदवी शेख 35 इयर्स तिका मायनर इंजरी आसा दोनी हातीक आनी पांयांक अरावंड 3rd डिग्री तांकां बंद जाल्ले आसा. तिका CSC कुडचरेन तिका शिफ्ट केल्ली बिफोर वी अरायवल ऑन स्पॉट. आमी स्पॉटार पावन इमिडिएटली जो फायर जो आसा तो एक्सटिंग्विश केल्लो आसा आनी एक मोठी जी एक हानी जावपाची आसा ताका आमी थंयच्या थंयच टॅकल करून ती स्टॉप केल्ली. थँक्यू. गोवा 365 खातीर प्रहर सावड्डेकार आणि ओमकार देशप्रभू. ते पदेरूय गेले आणि तेन्नाचे ते उणे गेले. गोंयांतली फामाद म्हण. म्हापसा मार्केटात भोंवडी काडल्या उपरांत अशेच तरेच्यो प्रतिक्रिया विक्रेत्या कडल्यान आयकपाक मेळ्ळ्यो. म्हापशेच्या मार्केटात सद्याक कोयर गटारांचे अस्ताव्यस्त बॉक्स, विजेच्यो गैरसोयी, पावसांतली गळटी, इमारती कुशीचे बुरशेपण, भितर माल घेवन बसतल्याक असुरक्षा अशा साबार समस्यांनी रेवाडो घातला. पळयात नितिक्षा गांवकारचो रिपोर्ट. येवकार सगळ्यांक. आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हापशेचें मार्केट हे कितलेशेच वर्सां पयलींचें मार्केट आनी म्हापशेचो बाजार शुक्रारचो बाजार हो गोंयभरूच न्हय तर गोंया भायरूय खूब फामाद आसा. कितलेशेच लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता. हांगा सगळे तरेचे जिन्नस ह्या मार्केटात अवेलेबल आसा. पूण आमी जर आयज ह्या मार्केटाची स्थिती पळयत जाल्यार ती अत्यंत दयनीय अशी आसा. कितलीशीच वर्सां जाली हे मार्केट जे पयलीं आशिल्ले ते अजुनूय तशेंच आसा. ह्या मार्केटाचो मेंटेनन्स जाल्लो ना. आमी जर ह्या मार्केटान भितर सरली जाल्यार जी मातयेची आयदनां घेवन बसतात तांकांय प्रॉपर अरेंजमेंट ना, तांकां बसपाक सारको जागो ना. तशेंच आमी जेन्ना फुलांच्या मार्केटान वयता तेन्नाय थंय वयर जो आसा मार्केटाच्या वयर घयराव येयला आनी त्या मार्केटान मेंटेनन्स म्हणटा तो अजून मेरेन कांयच जाल्लो ना. तशेंच जी कोयर जर आमी पळयत त्या मार्केटान जाल्यार इतलो गार्बेज वयता थंय पडिल्लो आसा की अजून तेजी साफ सफाई जाल्ली ना. कोणाकूच ह्या मार्केटाचें कांयच पडिल्लें ना. पयलीं सोपो खूब कमी आशिल्लो, सोप्याची रेट वाडल्या पूण मार्केटान जी उदरगत जावपाक जाय, जी मार्केटाची स्थिती बरी जावपाक जाय ती अजून मेरेन बरी जाल्ली ना. तशें नितिक्षान दाखयल्ले देखावेच सगळे कितें सांगून वयतात. ह्या पोरण्या मार्केटाची अवतिकाय अजून सुदारली ना. व्यापारी आसूं वा गिरेकां सगळ्याकच कितें ना कितें अडचण येताच. पूण चड भोगचें पडटा ते बायलां विक्रेत्यांक. पालिका मार्केटाच्या पाकेतळात ती स्वताक सुरक्षीत समजनात. मागीर ती यशोदा आसूं वा मिलाग्रीस, तांच्यो कांय गरजो आसात त्यो पालिकेन जाणा जावन घेवन जाग्यार घालपाक जाय. हेवूय तितलेच खरें. तो आतां गैराव बीन हांगा आसा पळय तो अजुनूय क्लीन करूंक ना. म्हणजे सगळें क्लीन करतात ते म्हटल्यार आतां अजून करूंक ना. तो गिरायक बीन कशें गिरा एकदा जाता एकदा जायना. वेपार आमी घेतो आमच्या पोटाक लागून तिरीच करतो आमी. कितें करतलो. आनी सोपो बीन कलेक्ट करता.
हय सपोज दिसांनी करता 50-50. पयलीं कसो आहलो? पयलीं 20 रुपया आहल्या. पयलीं त्या बाजारान आसतना कितले आहले, एक आणे आसले, एक आणो आसलो. एकच आणू घे. आणि आता आता एक त्याचा हांगासलो खाला 20 रुपये. पयलीं 10 रुपया आसले, मागीर आता 50 घेतात. आधी चड नाहल्लो न्ही येवपाक, फुडलें भरपूर आसलें. आतां बऱ्यो वस्तू येयला डिजायनीच्यो. आतां येवपाक खबर ना. सो वॉट प्रॉब्लम, वॉट युअर सफरींग प्रॉब्लम? मातशें सुण्यांचो बा प्रॉब्लम जाता पावसान. सगळे वेपाराक बसता, पडटा. सगळें बंद ना न्ही, सायडीन उक्ती आहा. कोण केन्ना रान वता. So municipality is not supporting us. हें करता म्हणल्यार टायमार जायना न्ही, टायम लागता. कोत्री फुटलो आहा घालता म्हणल्यार. तेन्नाचें मार्केट म्हणटा भायर आहलें न्हू ह्या बेश्टें, म्हणून जागो जातालो, इल्लो बऱ्याक पडटालो. आतांचो जागो जायना न्हू. वस्तू दवरतलोय जाल्यार पळय आतां भायर बसलें हांव, थंय भितर बसूंक जाय. अशें उबरो जाता. सो अजूनय कितें मार्केटाचें नूतनीकरणूय जावंक ना, मार्केट आहा तशेंच आसा. सो कितें म्हणपाक सोदता हेजेर? मार्केट आहा तें आहा, पूण सद्याक आतां कितें तरी आमकां मातशें क्लियर जावंक जाय आसलें न्हू, कितें तरी करता तें. आतां सोंपो लेगून आमकां चड वयता. सोंपो इतलो दिवंक जायना आमचे कडेन. आमचे कडेन बुणीच जायना जाल्यार सकाळीं येयली म्हणटा आनी एक आमी कोत्तिली कितें, तो म्हणटा 130 रुपया दी, 120 रुपया. सो मुन्सिपालिटीचो तुमकां कांयच सपोर्ट ना? आनी पावसान कितें त्रास जाता हांगा? पावसान त्रास मातशें तें जाता पडटा. सो आयदनां पिड्ड्यार जाता. आनी गिरायक बीन ना, तितलें गिरायक बीन ना. भायर आसताले तेन्ना बरें जातालें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. खेळगडे आनी मेडलां मेळयल्ल्या एथलेटिक्सांची उर्बा वाडची हे हेतान गोंय सरकाराचे वतीन खेळगड्यांचो आनी जैतिवंतांचो आयज आमी भोवमान करता. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. खेळगड्यांची उमेद वाडोवप हें आमचें नैतीक कर्तव्य अशें खेळा मंत्र्यान सांगलें. 37वे नॅशनल गेमींची यजमानकी अंदू गोंय सरकारान घेतिल्ली. निकत्योच गेमी सोंपल्यो. गोंयकारांनी घसघशीत जैत मेळयले. चलयो आनी चल्यांच्या गटात जायते खेळगड्यांनी विविध मेडलां मेळयल्ली. मेडलां मेळोवप्यांचे गोंय सरकाराचे वतीन कौतुक जालें आनी वांटो घेतिल्ल्यांचो भोवमानय केलो. आयकात खेळा मंत्री गोविंद गावडेक. म्हाका दिसता आज जो आमचो उत्साह जो आशिल्लो, आमचो मेडल विनर्स आनी एथलीटांचो जो उत्साह जो आशिल्लो, त्या उत्साहाक एक भर घालपा खातीर आमच्या गोंयच्या सरकारान डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स, त्याच प्रमाणे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांच्यान एक निर्णय घेतलो. हे त्यांचे मनोबल वाडोवपा खातीर आनी तांकां रिकग्निशन दिवपा खातीर, तांच्या पार्टीचेर एक शाबासकेची थाप दिवपा खातीर आज सगळ्यांक आफयचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां एक प्रेरणा दिवची. आमकां एक खबर आसा, हें एक सर्टिफिकेट आनी गुलाबाचें फूल जें आसा पळय न्ही, ते खूब काही गोष्टी वचून सांगून वता. पूण आमकांय ताजें भान आसा की ज्या वेळाचेर आमी प्रत्येक मेडल विनर्स ताका आमी प्रायज एवॉर्डू रिवॉर्ड्स आमी घोशीत केल्ले आसात. ताका सर्टिफिकेशन जाय पडटा फ्रॉम द इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशन. ते सगळे प्रोसेस जाल्या नंतर जशें आमी आमचे हे रिवॉर्ड्स तांकां दिवपाक जाय त्या पद्दतीन जसो हें जाले नंतर आमी सगळे ते रिवॉर्ड सेरेमनी आमी तांचे खातीर दवरतले. पण हेंच एक ताका हो नॅशनल गेम्स जो थंड जावपाक दिवपाक जायना, ह्या गरमेचेरूच आज त्याचे बरोबरूच बाकीचे सगळे जे आमचे डिपार्टमेंट्स जी आशिल्लीं तेंचे कौतुक करपा खातीर, तांकां एक थँक्स म्हणपा खातीर, तांकां एक कृतज्ञता व्यक्त करपा खातीर आजचो हो एक सोहळो आमी ह्या वेळाचेर आज संबंध केल्लो आसा. I have participated in the national games in the event square martial arts and have secured the first place gold medal. So I'm really very happy. So as my experience, so we've been practicing for the past 1.5 months at Margaon and Kasaulim. So it was a tough training. We practiced at our classes also in the evening after the camp.
So we had some ups and downs, setbacks, but still we overcame them, and we all of us gave our best and won the medal. So we are really very happy, and today was a felicitation. So I would also like to thank our sports minister, Mr. Govind Gowde sir, and our director of sports also. Thank you. So what's your future plans? So I would like to continue in this sports, and if I get an opportunity, I would try to represent at the international level, or maybe even at the South Asian Games. Yeah. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर. डॉन बॉस्कोन घडोवन हाडिल्ल्या ब्रदर्स युलालियो वाज यादस्तीक फातोर्डेच्या फुटबॉल टुर्नामेंटाचे सेमीफायनलीत नेरूल एससीन नाव जोडले. भांगराळी संद मेळोनूय फादर आग्नेलाक पत्करची पडली हार. नेरूळ एससीन फादर आग्नेल पंगडाक 5-4 गोलांनी हारायलो आणि डॉन बॉस्कोन आयोजीत केल्ल्या ब्रदर युलालियो वाज यादिस्तीक फुटबॉल टुर्नामेंट फातोड्डे हातून सेमीफायनलीन जैत जोडले. मॅच सुरू जाल्या उपरांत नेरूळ एससी गोल करपाची संद मेळूनय पुराय वेळान दोनूय पंगड 0-0 अशे उरले. नेरूळ एससीन टाय ब्रेकरान गोल करून जैत मेळयले. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकर, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. येवपी सप्तक धादोसकाय दिवपी आसतले खंय, हवामान खात्यान सांगला. रातच्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना, पूण दनपारां तापमान थोडे देंवपाची शक्यताय आसा, पूण एकूण वातावरण मनाक थाकाय दितले. बुधवारा तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, पूण पावस उलगलो तसो दव शिवरपाक लागला. फातोडेर दाट धुक्याचो अणभव येता. तापमान 33चेर पावला. उणे तापमान 23 मेरेन पावूं येता. ताजे सकल देंवले तरी अजाप करपाची गरज ना. या सप्तकात तापमान सुके. फुडल्या 5 दिसांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. बुधवारा सकाळी दवाचो शिंवर, दिसभर मळब नितळ. बुधवारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती. गोयच्या बोट दनयांक खवदळिल्ल्या दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या ज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्ळो परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.